आज आम्ही सगळे पोचलो न्ही ह्या रोडाचे एकठांय जाल्यार गेले संडे आमी गेलोली आनी रस्त्या कंडिशन लोक फोन फोन करताय म्हणून आमी म्हणलें येऊ मुखार चलतलें आनी म्हणून म्हणलें ते आमी एक दिसा पोचतलें म्हणून आज बरें सायन्स हांवें बरें वचना काय ना एक सनसायन दिश्टी पडूंक लागली भुरग्यांक डॉक्टर युतान आमकां फोन मारलो की आज करुया गा म्हणून सो आमी म्हणलें आमी रेडी आहाय सो आमी बेग बेगी थिंगसान मुखार सावन फातर हाडले आनी आमी सगळे मनीस एकठांय केले आमी एकठांय येयली आनी सगळे ते आमकां हांवें सगळ्यांक तेरा तें घेवन आमी रस्त्यार येवन आमकां काम स्टार्ट केलें आमकां आम जाता तितलो कोत्तोलें कित्याक लोकांक त्रास जावपा जायना आनी हेजे मुखार कोणें इनिशिएटीव घेवन हें काम करचें आनी हो रोड करचो आनी सद्या आमी आतां एक फोन पुरयला एक दोन काम पुरयला आनी मुखार एक दोन आहाय ते आमाक पुरयतले आनी हे भाशेन आमी एटलिस्ट ते कोणा प्रॉब्लेम जाता मुस्लीम प्रॉब्लेम जाता आमगे वाडे लोकां प्रॉब्लेम जाता ती आनीक नेबरींग आमगे ज्या करतली थंय लोक वयल्यान समजावन येता सो तेंकाय मातशें बरें जातलें आतां आमी वयल्यान थोडी माती घाता हेजेर आनी हें बंद करून जातलें सो थोडें टेम्पररी हो थोडो अरेंजमेंट आमी करूंक सोदताय आनी हेज्या मुखार कोणें येवन बरें करचो रोड बेगीन आनी सगळ्यांक बरे भाशेन रस्त्या वयल्यान पयर रात 2-4 दीस जालें कोण एक पुलीस लेगीत पड म्हणून आमकां कोणें सांगिल्लें सो मातशें इनिशिएटीव घेवन हो सारको करुया हो टेम्पररी म्हाका मातशें करून दवरलो आनी तुमी हेजे मुखार इनिशिएटीव घेवन मातशें बरो करतलो